नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। 11 मेरेन 30.94% मतदानाची नोंद। उत्तर गोंयांत 30.31 जाल्यार दक्षिण गोंयांत जाले 31.56% मतदान। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बजायलो मतदानाचो हक्क। सांखळेच्या कोठंबी मतदान केंद्राच्या बूथ क्रमांक 47 वयल्यान केले मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन अहमदाबाद मतदारसंघातल्यान केले मतदान। लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्यात विक्रमी मतदान करपाचे नागरिकांक आवाहन। ग्रीन इलेक्शना वरवीं वेंचणूक आयोगाचो झाडां लावपाचो उपक्रम। ताळगांव व्हडले भाट मतदान केंद्राचेर लायली वेगवेगळी झाडां। गोंयांतल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी बजायलो मतदानाचो हक्क। भारताच्या प्रगती खातीर दर एकल्यान करचें मतदान, सांगतात ज्येष्ठ नागरीक। आनी पहले मतदान फिर जलपान असो संदेश दीत तृतीय पंथीय गटातल्या मधु गुप्तान केले पयलेच फावट मतदान। आता पळयात खबरो विस्तारांत। लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्यातले मतदान गोंयभर सुरू आसा। सकाळी 7 सावन 11 मेरेन एकूण 30.94% मतदान जालें। जाल्यार उत्तर गोंयांत 30.31 आनी दक्षिण गोंयांत 31.56% मतदान जालें। राजधानी पणजे सयत मडगांव, म्हापशा आनी हेर कडेन मतदानाक बरो प्रतिसाद लाभलो। That's your duty. सेक्रेट ड्युटी म्हणटा न्ही तशी सेक्रेट ड्युटी। फॅसिलिटी कशी आशिल्ल्या सगळ्या बरें आसा। आमी मातशें बेगीनूय आयले न्ही, मागीर एखादो गर्दी जाता तेन्ना पळोवपाक जाय कितें जातलें काय म्हणून। दॅट इज टू बी कंट्रोल। गर्दी जातकूच कंट्रोल करचें पडटा। आतां काय आमी एकदम बेगीन आयले। कितलो टायम लागलो? आमकां 15 मिनटां लागली। बुश्टें पडलें थोडें। इट्स ओके, आमकां टायमूच टायम आसा। आमी सिनियर सिटीजन, सो आमकां अपील करा न्ही मातशे लोकांनी, बाकीच्या लोकांनी अपील करा। हय, सगळ्यांनी येवन वोटींग करपाचें। आपल्याक जाय ते पार्टी वोट करा, पण येवन करात, वोटींग करात। सध्या आसात 15 नंबर 15 बूथ पणजे आल्तीन हांगासर लोकसभा निवडणुकी खातीर फाटले 1.5 म्हयनो जालो प्रत्येक पक्ष आपल्या तरेन प्रचार करपाक आपलो प्रयत्न करताले आनी ताचे उपरांत प्रत्येक कॅन्डिडेटांनी सुद्दां मतदारांक वेगवेगळी आश्वासनां सुद्दां दिल्ली। जाल्यार तो दीस म्हणजे 7 मे हो दीस जो आसा तो आयज आयलेलो आसा। पयलीं केल्लें कशें दिसलें वोटींग? बरें दिसलें। कितें फॅसिलिटीज बीन आसल्यो? लायक सारके फिमेल्साक एक सेपरेट लायन केल्ली आनी मेल्साक सेपरेट केल्ली आनी लायक सिनियर सिटीजनाक पयलीं धाडलेलो। चड टायम लागलो रावचे पडले? ना ना पयलीं जेन्ना वोटींग केल्लें तेन्ना रावचे बीन ना 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 थँक्यू। पयलीं आमकां कांयच खबर नाशिल्लें कशें वोट करप तें। मागीर एक डेमो दाखयिल्लो म्हाका, सो त्या डेमोन दाखयल्लें म्हणजे कॅन्डिडेटाची नांवां आसतलीं आनी तुमी कमळ जाल्यार कमळाक मारा, हात जाल्यार हात, बॉल जाल्यार बॉलाक मारा। सो आमकां खूब बरें दिसलें की आमचो फर्स्ट वोट हो आनी अशें मिन्स वोट करूंक मेळटा, ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा।
हांव डॉक्टर मिताली नायक, हांव एक फिजिओथेरपिस्ट. सो स्पेशली मँगलोरच्यान वोटिंगा खातीर आयला. सो खूब वर्सांनी आयलें हांव. म्हाका खूब बरें दिसता की म्हाजी पेरंट्स खूब वर्सां पयलीं हांव तांकां पळयतालें ती वोटींग करता आनी आज म्हाका ते वोटिंगाचे रायट मेळ्ळे आनी हांवें तें कंप्लीट केलें अशी खूब खुशी आसा. आमचो देश फुडें वचचो आनी सगळ्यांनी येवन वोटींग करचें हीच म्हाजी इच्छा. सो सगळीं भुरगीं जीं आतां घरा आसा तो इंडियेचो फ्युचर आसा. कंप्लीट जाता आमकां 10 वर्सां मागीर पोलीस ट्रेनिंग प्रत्यक्षात काय झालं की मशीनामध्ये काहीतरी आकस्मिक बिघाड झाला, त्यामुळे जवळजवळ 27 मिनिटं मशीन बंद होतं. त्यानंतर मला मतदान करता आलं. पहिला मतदान केंद्राचा मान मला मिळाला. कुठे हा डिचोली ITI केंद्रावर? हो, ITI केंद्र. मी वाळपईतून आलो होतो. तुम्ही इकडेच राहता ना डिचोलीच्या? नाही, वाळपईत राहतो. पण मतदान तुमचं इकडे आहे? हो हो, डिचोली? हो हो. अनुभव कसा आहे नवीन पिढीचा? बरं आहे. असा तो लेटेस्ट वोटिंग आसा. ओके, म्हाका एक सांग की मडगांव प्रचार बरो जालो? हय जाला. आनी कितें लोकांचो कल कितें दिसता तुका हांगा तरी दिसता की बीजेपीक मातशें हे आसा. तूं बीजेपीचो म्हणून न्ही मरे? ना 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 मडगांवान आसा. मडगांवान आसा. पूण दिगंबराक तेंको आहा लोकांचो. दिगंबरा बद्दल कशें ओपिनियन कितें आहा? लोक आसा सगळे सपोर्ट बरो आसा. सपोर्ट बरो आनी ह्या खेपे लिडूय बरे काडटात. हय, काडटले. कितले अंदाज कितले? ऑलमोस्ट 8,000 प्लस तरी काडटले. ओके, सो दिगंबरा पडल्यान तितली मतां ह्या वेळार बीजेपीक पडटली अशें तूं उलोवपाक शकता न्ही? बरें. ओके. सगळ्याचे आपला रोल, जावं ते यूथ भुरगे, जावं ते महिला, जावं ते मंडळ, जावं ते कावन्सिलर, सगळ्यांनी आपला रोल केला. बरी दिसता गोष्ट की आमची सगळी टेबल, आमची भुरगे सगळे जे टेबलाचेर आसा ते सगळे ऑलरेडी बसलेले आसा सरकार फुडें 7 आनी भितर 6:15 पोलिंग जे मॉक पोलिंग करून ऑलरेडी पोलिंग चालू आसलें. मातशें स्लो आसा. थोड्या बुथांनी लायनी लागलेली आसा. फाटीं इतल्यो घडामोडी जाल्यो तुमच्या पक्षान जावं हितून, तुमचेर खंय तरी प्रेशर आहा काय कितें? हांगासरल्यान लीड दिवपाकूच जाय आनी चड व्हडली लीड दिवपाक जाय अशें? मत मारलें. कशें दिसता आनी कशें फील जाता तुका? खूब बरें दिसलें फर्स्ट मत दिवन म्हाका. आनी कितें सांगूंक सोदता तूं न्यू वोटर्सांक, बाकीच्या तुजी वांगडी? की तुमी तुमचो मत आहा पळय तो दिवपाक येया, तो वेस्ट करनाका. खूब इम्पॉर्टंट आहा एक मताक. आनी दितना आसतना सारके विचार करून दिया कोणाक दिता. तिजें नांव कितें? पुर्वा सावंत. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर फाटलो सुमार 1.5 म्हयनो वेंचणुकेचे वारें फाकिल्ले. उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत कितले टक्के मतदान जालां ताचो नियाळ घेवया. तर सध्या आमचे बरोबर जोडिल्ले आसा गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक सर हांणी आयज साश्ट मालाक वचून नियाळ घेतिल्लो आसा. तर तांचे कडेन आमी जाणून घेवया. राजू सर, तुमकां आयकुपाक येता? हय, म्हाका सामकें क्लियर आयकूंक येता. आमी दक्षिण गोंयांत दक्षिण गोंयांतलो साश्टी हो जो तालुको आसा हो खूब वायब्रंट आनी साश्टीन जवळ जवळ 45% मतदान जर जालें जाल्यार काँग्रेसीक खूब संदी आसा. तर हांगा एकूण दक्षिण गोंयांतल्या एकूण मतदारां पैकी 45% मतदार साश्टीन ह्या साश्टी मतदारसंघान आसात. आनी जवळ जवळ 8 विधानसभा मतदार ह्या साश्टीन येतात. आनी आमी मडगांव ताजे नंतर बाणावळी बी भोंवत आता आमी वेल्डी हो विधानसभा मतदारसंघ कवर करतात. आनी आमच्या फाटल्यान जर पळयत जाल्यार ही इगर्ज वासवणीची आनीक तुमी जर ही जर मुर्ती पळयत ही मुर्ती खूब प्राचीन मूर्ती आनी ही मुर्ती हांगा इन्स्टॉल केल्या ती खासा पोर्तुगालच्यान हांगा हाडिल्ली. आनीक आमी आतां वेल्डेन भितर सरता आसतना आमकां जे कांय भाग मेळ्ळे, आमकां जे कांय हांगा बॉर्डर आसा बाणावले मतदारसंघ ते आमकां वाटेरूच कांय जाण मेळ्ळे. ते आमकां ते सामके तावान सामके सेक्युलर वोटर म्हणून सांगताले. आतां एक गजाल खबर आसा आमकां सगळ्यांक
चर्ची म्हणतात सेक्युलर जे पळय उमेदवाराक तांचे वोटींग करप. सेक्युलर हो शब्द हांगा खूब एक बरो बरो असो गाजता, एक परवलीचो वर्ड, आनी ते सगळे जाणात कोणाक वोटींग करप. त्या नदरेन पळयत जाल्यार साश्टीन भितर खूब कमी मतां, म्हणजे आरजीके थोडी मतां पडटली. इनफॅक्ट कांय कॅथलीक आमकां अशें म्हणजे जे म्हणटात आमी धेंपो ह्या नांवाचे एक चाहते, आनी ताका लागून आमी बीजेपीक मतदान केलां. आमकां प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हांच्या नांवान सुद्दां वोटींग करपी कांय जाण कॅथलीकांक मेळ्ळे. तो एक बदल वेगळो घडटा. पूण हांगा बहुतांश मतां तशें तुका दिसना, बहुतांश मेजॉरिटी एक 80% चान्स कॅथलीक एरियान भितर काँग्रेसीक पडटलो. वेल्ली म्हणटा तो मतदारसंघ असो की ह्या मतदारसंघान लोकसभेच्या वेळार प्रत्येक वेळार आतां आमच्या काँग्रेसीक 10,000ची परत चड लीड दिल्ली आसा प्रत्येक वेळार. आनी हे केन्ना आप पसून रिंगणाक आसतना, चर्चे रिंगणाक आसतना पसून ह्या मतदारसंघान कितें जालें, ह्या फावटी पयलेच आप आनी काँग्रेस ह्या मतदार एकठांय आसात. सो ताजो एक बरो फायदो हाका जावपाक शकता, काँग्रेसीक जावपाक शकता. आनी वेल्ली, नुवें, बाणावली आनीक कुट्टरी हे 4 मतदारसंघ काँग्रेसीक कडल्यान कितली मतां दितले तागे सगळ्या ह्या विधानसभा मतदारसंघातले साश्टीतले जे पळय कॅथलीक डॉमिनेटेड एरियाज आसात ते मोठ्या प्रमाणात ह्या काँग्रेसीक जर मत दिवपाक शकले. आमी तेच म्हणटात साश्टीन जवळ जवळ 75% मतदान जावपाक जाय. जो पळय हिंदू एरियातलो पळय बीजेपीचो प्रभाव आसा तो कमी करतलो जाल्यार तो दितलो काय कितें. आमी पळयलें सुरवातेक जेन्ना सकाळी 10 वरांचेर जेन्ना भायर सरले जवळ 17% मतदान जाल्लें. ताच्या नंतर हे मतदान हळू वाडपाक लागलें आनी आज आतां जवळ जवळ 35% वयर जाला. आमचे हांगचे पळय जे सोर्सीस आसात ते सांगतात आमकां की हांगा हळूहळू आतां मतदान वाडत वतलें. आतां मतदान वाडत वचून ते 70% पर्यंत पावतले काय कितें हे खूब म्हत्वाचें आसा. सो लोक दिसान तुका दिसता तुका आमचो ट्रेंड खरो आसा. आतां मातशी वत वाडपाक लागलें खरें आसा. पूण जवळ 6 मेरेन लोक भायर येवन 70% जावंक शकता. 3 उपरांत हो हांगचो हो जर मतदारसंघ पळयलो जाल्यार तांचे 3 उपरांत सदांच हांगा हे वाडटा. आनी लास्ट 4 ते 6 हो जो आसतलो थंय सारखे पिकाचेर पाविल्ले आसतले. ओके, पूण 70% जावपाक जाय कारण जायना जाल्यार काँग्रेसीक भंय आसपाक शकता. आनीक तुका जो पळय ट्रेंड मेळटा कुडचडें सावड्डे हांगा कितें कशें. सावड्डे आसा, सावड्डे मतदारसंघ तातूंत भितर बीजेपीचो बऱ्यापैकी हे आसा. कुडचड्याचेर अशें म्हणटाले की बीजेपी 6,000 लीड मारतले तशें सिच्युएशन ना. कुडचड्याचेर सद्याक तरी दोनूय वटेन एक बरोबर वता. केप्याक थोडोसो आमच्या काँग्रेसीक हे सो हे इंटरेस्टिंग इलेक्शन म्हणूं येता. दक्षिण गोंयचें हांव सदां म्हणटा दक्षिण गोंयचें इलेक्शन उत्तर गोंयचें तुलनेन खूब इंटरेस्टिंग जातलें. आनी तातूंतल्यान साश्टी म्हणजे आमी साश्टीक भोंवपाचें कारणूच आसा. साश्टीन भितर इंटरेस्टिंग ट्रेंड आहा. लोक वायब्रंट, लोक सामके उत्साहान उलयतात. लोकांक दिसता बदल जावपाक जाय. बदल म्हणटा ते वेगळी कारणां लोकांनी दिली, पूण परिवर्तन हो एक वेगळो शब्द आमकां कळटा. आनी लोक मतदान म्हणटा एक उत्सव म्हणून पळयतात. एक आमकां बरें दिसलें. लोकांक दिसता बायलो मोठ्या संख्येन साश्टीन भायर येतात. मोठ्या संख्येन, कारण इगर्जेचो तो एक परिणाम असू शकता. इगर्जेन जे आव्हान केलें सेक्युलर उमेदवाराक मतदान करप ताचो परिणाम दादल्याचेर जाता. पूण आमी सदांच आयकलां बायलो ते चड इल्ले गंभीरतायेन घेतात चर्चीचेर सांगणें. आनी मोठ्या प्रमाणाचेर म्हणजे आमी जर बुथाचेर गेले न्ही, बुथाचेर जवळ जवळ 90% बायलो आमकां दिश्टी पडटाल्यो. आनीक साश्टीतले एक जर पळयलें ते मतदारसंघ पळयले जाल्यार दादल्या परस बायलांची संख्या चड आसा. आनी त्यो सदांच म्हळ्यार वोटींग बूथ तांचे सदांच चड आसा साश्टीक. सो गौरीश बरें सर, थँक्यू. राजू सरान आमकां आतां मेरेनचे दक्षिण गोंयांतल्या मतदाना विशीं नियाळ दिल्लोच आसा. ह्या फुडल्या अपडेट जे आसा ते आमी तुमचे मेरेन पावयतूच रावतले. तर आतां आमी वळया फुडल्या खबरां कडेन. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिचे सयत सांखळे कोटंबीच्या पाळी मतदान केंद्राच्या बूथ क्रमांक 47 वयल्यान मतदान केलें. उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत मतदान नेटान सुरू आसा. वेंचणूक आयोगान सगळे कडेन बरी वेवस्था केल्या. पर्यावरणाक अनुकूल अशे ग्रीन बूथ तशेंच पिंक मतदान केंद्रां केल्ल्यान लोकांक मतदान करपा खातीर बरेंच प्रोत्साहन मेळ्ळां अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
पुराय उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा मतदान जे आसा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात लोक भायर सरले. हांव सकाळच्या सगळो रिव्ह्यू घेतालो. सगळे कडेन म्हाका दिसता एक्सपेक्टेड वोटींग आमकां 70% प्लस जे वोटींग जावपाक जाय पळय न्ही जातली हेजी खात्री आसा. आमी 75% पर्यंत वोटींग टच करतले हाजो म्हाका हें आसा, निश्चित जातलें हाजी खात्री आसा. साखळी मतदारसंघांतल्या आमच्या ग्रीन बूथ पिंक बूथ अशा 2 बुथांचेर हांव मुद्दामून वचून आयलो. जाल्यार खूब पयले फावटी अशा पद्दतीचो बरो इनिशिएटीव इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा हांच्यांनी घेतला आनी आमच्या आमोण्यातले ग्रीन बूथ इको फ्रेंडली पिंक बूथ तो तयार केला. हांव म्हज्या स्वताच्या बुथाचेर आसा कोटंबी ह्या गांवांत बूथ नंबर 47. आतांच हांव मिसीस दोगां जाणांनी वोटींग केलें. आमच्या गांवांतूय बी खूब मोठे उत्साहाचें वातावरण आसा. आमच्या बुथाचेर तर ऑलमोस्ट 85%च्या वयर वोटींग जातलें. 85 to 90% वोटींग जातलें हाजो विश्वास म्हाका आसा. आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ज्या पद्दतीन लोक भायर सरल्या हे विकसीत भारत 2047 हे मोदींचें स्वप्न साकार करपा खातीर भायर सरलेलें आसा. एक उत्साहाचें वातावरण सगळ्या मदीं आसा आनी म्हाका दिसता हेंच उत्साहाचें वातावरण पूर्ण गोंयभर आसतलें. आनी आमी हें पळोवंक शकता की आयज सगळ्यान जास्त म्हणजे जरी आमी म्हटलें की लास्ट आमचें 2019चें इलेक्शन हें एप्रील म्हयन्यान आसलें, थोडोसो ताप कमी आशिल्लो. ह्या वर्सा मातशें मे म्हयन्यान इलेक्शन आसा, ताप आसा, पण तरी सुद्दां म्हाका दिसता इलेक्शन फिवरूय खूब बरो आसा आनी त्या भितर चड व्हडा संख्येन आमचे मतदार भायर सरतले. महिलांची संख्या जास्त आसा मतदारां भितर आनी म्हाका अशें दिसता की ज्यो सगळ्यो येवजण्यो केंद्र सरकाराच्यो आसतल्यो, राज्य सरकाराच्यो आसतल्यो ह्या तळागळा मेरेन पावलेल्यो आसा आनी ताचीच एक याद म्हणून आनी त्याच बरोबर एक उपकाराची भावना आनी त्याच बरोबर ह्या विकासान आपली साथ आसपाची ह्या सगळ्या भावनेन आमच्यो महिला भगिनी भायर सरतल्यो, सगळे मतदार भायर सरतले आनी विकसीत भारत 2047 आनी स्वयंपूर्ण गोंय हाच्या खातीर व्हडा संख्येन मतदान करतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मंगळारा अहमदाबाद मतदारसंघातल्यान मतदान केलें. तांणी नागरिकांक सध्या सुरू आशिल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेच्या 3ऱ्या टप्प्यात विक्रमी मतदान करपाचें आवाहन केलें. आज तीसरे चरण का मतदान है. मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है. हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें. हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है. दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए. आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए. और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में, और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है. और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है. आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज़्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज़्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंगे जाते हैं. और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है. तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं. मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं. मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रीन इलेक्शन ह्या उपक्रमावरवीं वेंचणूक आयोगान प्रत्येक मतदान केंद्राचेर झाडां लावपाचो उपक्रम राबयला. दर एका मतदान केंद्राचेर 5 झाडां लावपाचो हो उपक्रम यशस्वी थारला. पळोवया ताळगांव व्हडलेबाट ह्या मतदान केंद्रा वयलो हो ग्रीन इलेक्शनाचो उपक्रम.
हांव आसा व्हडले बा तालिगांव हांगा आनी ताळगांवचो हो पोलिंग बूथ आनी ह्या खेपे इलेक्शन कमिशनान एक बरो इनोवेटीव असो कॉन्सेप्ट हाडला की झाडां लावपाचो ग्रीन इलेक्शन म्हणून तांणी एक कॉन्सेप्ट तयार केल्लो आनी प्रत्येक बुथाचेर 5-5, 10-10 झाडां लावपाचो कॉन्सेप्ट आशिल्लो आनी हे आमी पळयता हांगा आयज सकाळीं पोलिंग स्टाफ आसा तांणी सकाळीं ही झाडां लायिल्लीं आसा हांगा 5 आसा त्या सायडीन आनीक 5 आसा आनी चडशीं फुलांची आनी फळांची झाडां आसा आनी ही झाडां हाजे फुडें हे स्कूल आसा ह्या स्कुलाच्या कंपाउंडान लायिल्लें आसा सो स्कुलाच्या भुरग्यांक आनी टिचरांक सांगलां की हांकां पावस जायसर तरी तांकां उदक घालचें आनी पावसा नंतर मागीर ती ऑटोमॅटीक जगतली सो असो तरेचो हो नायस असो कॉन्सेप्ट आसा त्या शिवाय ह्या बुथान भितर एअर कुलरूय आशिल्लो सो ताजे खातीर जे लोक लायनीक राविल्ले तांकां खूब बऱ्याक पडलें आनी हाजे फुडें आतां अजून पर्यंत 9 जावना आसा 9 नंतर एक कांय ड्रिंक्सूय दिवपाचे आसा सो हो एक बरो कॉन्सेप्ट ह्या खेपे इलेक्शन कमिशनान हाडला ताजे खातीर इलेक्शन आनी वोटिंगूय ह्या खेपे चड जावपाची शक्यता आसा. आतेरे झाडां रोयल्या, पेरीची झाडां रोयल्या, मागीर आमचो कोकम रोयला, चाफो रोयला, बेलाची झाड रोयला आनी टोटल आमकां हेवटेन 5 आहा हेवटेन परती 5 आहा आनी त्या सायडीनूय आहा तशीच झाडां रोयल्या पेरीची झाड बीन आहा. ज्येष्ठ नागरिकांनी भायर सरून मतदानाचो हक्क बजायलो. भारताच्या प्रगती खातीर दर एकल्यान मतदान करप गरजेचें अशें एका ज्येष्ठ नागरिकान सांगलें. पणजे मळाच्या मतदान केंद्र 14तल्यान मतदान केलें. सगळे येता त्या दिसा वोटींग करपाक पडटाच. इट इज फॉर प्रोग्रेस ऑफ इंडिया. ओनली थिंग वेन वी वोट वी हॅव डिफरंट सेंटिमेंट फॉर द इलेक्टेड मेंबर. इफ ही डू समथिंग नाव ही डजंट डू. फॅसिलिटीज कश्यो आशिल्ल्यो ह्या फावटीचे इलेक्शनाच्यो फॅसिलिटीज कश्यो आशिल्ल्यो. फॅसिलिटी इट्स ओके देर इज नो कंप्लेंट but only the crowd, small space, you have to bear it. गरमी भरपूर गरमी आसा. गरमी जाता आनी गरमी जावपाची आहा आनी फाल्यां 7 तारखेर रिजल्ट जाता तेज्या गरमी जातली. एज 80. कितलो टायम तुमकां रावचो पडलो सर खंय हांगा. ना रावल्या बऱ्या पडलें कित्याक हांव भितरूच आहा घरांत चड कोण भायर सरना. आतां पूण भायर सरला मातशें. होळी दिवाळी सारखे सण जसे आमी उमेदीन मनयतात तशेंच आमी पुराय हक्कान मतदान करून ह्या उत्सवात वांटेकार जावपाक जाय. पहले मतदान फिर जलपान असो संदेश दीत तृतीयपंथी गटातल्या मधु गुप्ता हांणी मतदानाचो हक्क बजायलो. सांताक्रूजच्या मतदान केंद्र 33तल्यान मधु गुप्ता हांणी पयले फावट मतदानाचो हक्क बजायलो. मैं वोटिंग की हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है. मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज हमने अपने देश के लिए वोट किया है और आज ये वोटिंग का एक ऐसा पर्व है जो सब मिलके मनाना चाहिए. जैसे होली, दिवाली, दशहरा, हर जो फेस्टिवल हम मनाते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं. तो वोटिंग में भी आप प्लीज़ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें क्योंकि हमारी ये राष्ट्र का पर्व दिवस है और इसे हमें भारी से भारी संख्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं अपने देश के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए मैंने वोट किया है. आपका फर्स्ट टाइम वोट है? हाँ जी, मेरे फर्स्ट टाइम वोट है. मुझे वोटिंग राइट मिला है, बहुत अच्छा लगता है. एक दिन था कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडरों को लोग सही नज़र से नहीं देखते थे और एक्सेप्ट नहीं करते थे. आज समाज में हमें बराबरी का हिस्सा मिला हुआ है. क्या फैसिलिटीज़ था? फैसिलिटीज़ ये था कि जैसे मैं अंदर एंट्री की, जैसे मेरा वोटिंग कार्ड देखा गया, वहाँ पे मैंने सिग्नेचर किया और वहाँ पे मैंने मेरा नंबर लिया और डायरेक्ट मैं पोलिंग बूथ के अंदर वोट मार के आई बाहर. और गोवा के राज्य में जितने जनता है उनको सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने लोगों के पास वोटिंग कार्ड है प्लीज़ भारी से भारी संख्या में निकले और अपना वोटिंग करें क्योंकि हमारे देश के लिए हमें वोटिंग करना, हमें देश को आगे बढ़ाना है. पहले मतदान बाद में जलपान. जय हिंद, जय भारत.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान आपल्या घरकान्नी सयत कुडचड्यार मतदानाचो हक्क बजायलो. दक्षिण गोंयच्या एकूण 6 मतदारसंघांनी 12 मतदान केंद्राचेर समस्या उपरासल्यो. कांय कडेन ईव्हीएम मशिनां बंद पडली तर कांय कडेन व्हीव्हीपॅट स्लीप प्रिंट जायना जाली अशी खंत ह्या वेळार पाटकरान उक्तायल्या. I have exercised my right by casting my vote. Sakaljan from 5 o'clock I'm closely monitoring all the booths in Goa. Certain places boothचे there were issues. I mean, मतदार संघ साऊथ गोवाचे टोटल 12 बूथाचेर there is problem. कारण कुर्तोरी 5 जाग्याचेर ईव्हीएम मशीन वॉज नॉट वर्किंग. कुडचोरे 3 जाग्याचेर व्हीव्हीपॅट स्लीप वॉज नॉट प्रिंटिंग. सांगे ईव्हीएम वॉज नॉट वर्किंग. बाणावले ईव्हीएम वॉज नॉट वर्किंग. मडगांव presiding officer was not allowing the polling agent from other booth. There is a circular clear cut stating that any voter from that respective constituency can be a polling agent in that constituency, need not be of that particular booth. The presiding officer was not allowing. काणकोण थंय तुगेले ईव्हीएम चलना आशिल्ले. नॉर्थ गोवा बिचोले presiding officer same issue, not taking the booth agent from the same constituency. म्हापसा proper kit नाशिल्ले. कलंगूट इलेक्शन शीट घेना आशिल्ले. पणजे एजंट्स एंट्री करना एजंट्साची. थिवी थंय प्रॉब्लेम आहा. शिवोले परत थंय फॉर्मां सिग्नेचरां घेना. पणजे एजंट्स आर नॉट अलाउड. सो दिस इज द इश्यूज वी आर फेसिंग. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेले कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न